सर तुम्हाचो फाटी येता नमस्कार. मातसो फाटी आमच्या आता जो पेडण्याचो झोन प्लॅनिंग संदर्भात आता मिटिंग झाली. आमच्यामध्ये आमचे आमदार मंत्री असले तेव्हा TCPचे मंत्री आदरणीय बाबा आमचोशीद राणे, पेडण्याचो आमदार दोन हार्लेकर आणि आम्ही सगळे पंचायत सरपंच आणि सगळे पंच मेंबर प्लस नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष नगरसेवक आमच्या आताच बैठक झाली आमची आणि त्या बैठकीत आमची स्वतः चर्चा झाली आणि आमकां आमच्या मंत्र्यान पूर्व आश्वासन दिल्लेलें आसा की जो कितें हो प्लॅनिंग झोन आसा हाची पूर्ण डिटेल जी आसा ही पंचायतीन ताका डिटेल डिस्कस केली गेली वयतली आणि आमकां पूर्ण अधिकार दिल्लो आसा की आमचे ऑब्जेक्शन आमची सजेशन्स सगळी फायल केल्या नंतर ताचेर अभ्यास करून हो प्रपोज झोन आसा हो प्रपोज केल्लो झोनिंग प्लॅन आसा ताचेर पूर्ण आमचे सजेशन घेतल्या नंतरूच फायनल जो जातलो जो झोनिंग प्लॅन जातलो तो आमच्याकडे सविस्तर चर्चा केल्यानंतर सगळ्यांचे आम्ही सजेशन घेतल्यानंतर आणि आम्ही सगळे सरपंच पंच आपापल्या गांवा भितर जागृताय करून लोकांमध्ये दवरून त्याचे जे कितें विचार मांडून ताचेरूच मागीर लास्ट फायनल हो प्लॅन कन्फर्म जातलो. सो आम्ही सगळ्या सरपंच पद्धतीने बाबाचे खूप अभिनंदन केला की अशा तरेचो जो प्लॅन आसा पयले फावट झोनिंग करता आसतना संपूर्ण मतदारसंघाच्या प्रत्येक बारीक पंच मेंबराक सरपंचाक कॉन्फिडन्सान घेवन बाबाने काम घेतलें आसा म्हणून आमी सगळे त्याचे आभारी आसा आणि आमी सगळे आमचो जो प्लॅन जो आसा हो लोकां मेरेन दवरून जे कितें फुडें आमचे सजेशन आसतले ते मांडटले त्याच्या नंतर जे फुडें वचपाचो प्लॅन आसा त्या प्रमाणे तो फुडें केलो गेलो वयतलो. थँक्यू. सर तुमचे कमेंट. हांव घेता पंचायती सांग पयलो. आमी फाटले फावट आमी माननीय मिनिस्टरा बरोबर मिटींग जाल्ली पेडण्या तेन्ना डिमांड केल्लो की आमच्या गांवांत जी घरां आसात एक सामान्य लोकांची जी घरां आसात ती खंय तरी सेटलमेंट झोनान येवपाक जाय म्हणून. हे फावट जेन्ना आमी आमचो प्लॅन ओपन करून पळयलो तेन्ना खंयच आमची जी घरां आसली वाडो आसलो जागो आसलो ज्या जाग्याचे लोकांचे रियली म्हणजे इन प्रॉपर वे म्हणटात तशें रियलिस्टीक सेटलमेंट आसलो तो खऱ्या अर्थान आयज खंय तरी मार्क जाला आनी त्या सेटलमेंटान येयले. सो तो आमचो डिमांड आसलेलो. त्याच प्रमाणे आतां तेंच्यांनी आमकां अशेंय बी सांगलां की परत रिवायव जातले हे जे प्रपोज जाल्लो आसा प्लॅन तातूंत भितर जर ती सेटलमेंटान जर घरां दाखोवंक ना जाल्यार ती आमी सजेस्ट करची. आमी ती पंचायतीन व्हरतले आमच्या लोकांचे सजेशन घेतले तांच्या फुडें ते मांडटले आनी तशा प्रमाणे आमी हाडून तांच्या कडेन ते दवरून तेय बी करून घेतले आनी जे सामान्य लोक आसा तांकां हेचो पुरेपूर तांच्यांनी आमकां जसो सपोर्ट दिला त्याच्या आदाराचेर आमी पुरेपूर फायदो हो सामान्य लोकांक तेचो करून दितले. ताका लागून आमी आमच्या माननीय आमदाराकूय आमचो फूल तेंको आसा आनी त्याच प्रमाणे मिनिस्टराकूय आमकां हेच्या बद्दल फूल तेंको आसतलो. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमच्या मध्ये आसा आमचो विश्वजीत राणे आमचो टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो तशेंच आमचे सगळे आमच्या पेडणेचे आमचे 11 पंचायती आणि सरपंच मेंबर्स तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे सगळे चेअरमॅन कावन्सिलर अशें करून आमी सगळे जाण आयज आमी सरा कडेन येयल्या. हेच्या पयलीं आमी 2-3 म्हयने पयलीं म्हाका दिसता आमी मिटींग घेतलेली. हांवें सरा कडेन हाडलेले सगळ्यांक इतले आमी येयल्ले पळय तितले जाण आमी पयलीं येयल्ले आनी सरान खऱ्यांनीच त्या टायमार सांगलेलें कितें आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे मेंबर्स आहा सरपंच आहा सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हो प्लॅन जातलो. तशेंच आयज ते सरान आपले उतर दवरलेले आसा. तेणें आयजूय सेम अशेंच सांगलेलें आहा कितें जे पळय लोकांक जाय पळय तेच जातलें. जे पळय लोक हांगासर अवेरनेस करता पळय ते वायट हें करता पळय ते तेंच्यांनी करचें न्हू. कित्याक लोकांचे नाका जाल्ले हें तकलेन घालचें न्हू. हांव सांगूंक सोदतां कितें लोक आतां सांगता कितें रोड म्हणटात ते 45 मिटर रोड आहा तेंच्यांनी ताका ऑब्जेक्शन घालचें. ऑब्जेक्शन घालून तेंच्यांनी हें करचें फुडें सरचें. खंयचें तुमकां कितें दिसता तेका ऑब्जेक्शन घालचें रेज करचें तुमी. ताका लागून हो प्लॅन आहा पळय आजून फायनलायज जावंक ना. फायनलायज जाता म्हणल्यार ताका टायम आहा. लोकांचो व्ह्यूज घेवनूच सरान सांगलेलें कितें हो प्लॅन पास करून आपूण दितलो म्हणून. आनी आमकां सगळ्यांक पेडणेकारांक खात्री आहा कितें हो जो प्लॅन आहा पळय ते आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें हो सर करतलो म्हणून. थँक्यू. एमएलए मांद्रेचो जो एमएलए आसा जीत आरोग्य ते सीएमाक सेम इश्यू खातीर मागीर ओपोज करपाक कित्याक दिसता तुमकां ते? पळय मांद्रेचो हे आहा तो कोस्टल लायन आहा ताका कितें ऑब्जेक्शन आहा तेणी रेज करून सरा कडेन सगळ्यांक घेवन येवचें. तेणी असं ऑब्जेक्शन करचें न्हू. तेणी कितें आहा पळय तेजें सजेशन हाडून सरा कडेन सांगचें आनी तेजे कडेन बसचें आनी तें मांडून तेजे कडेन प्रॉब्लम सॉल्व करून घेवचे. पेडण्यात तसा काय प्रॉब्लेम नाही. पेडण्यात पळय काय प्रॉब्लेम ना म्हणून आयज म्हाजे कडेन सगळे जाण सरपंच आनी आख्खे 11 पंचायतीचे सरपंच मेंबर्स तशेंच एक म्युन्सिपालिटी त्या म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन वायस चेअरमॅन सगळे मेंबर्स आयज आमी सगळे जाण येयल्ले आसा. ऑब्जेक्शन घ्यायला कितीपर्यंत मदत दिली तुम्हाला? सरान सांगलेलें ऑब्जेक्शन घेवपाक तुमी 1 वीक आतां कितें आहा तें तुमचे सगळे जाण हें करात.
जे पंचायतीन ऑलरेडी तेंच्यांनी अवेअरनेस केल्ले आसा लोकांचे अजून पासून तितले सजेशन येवंक ना आता हेच्या फुडें आनीक अवेअरनेस करून लोकांचे कितें येताला ते आमी चड करतले ओके थँक्यू मेन म्हणजे कितें आहा की बाब प्रवीण आहा आनी आमचे सगळे हांगा स्थानीक आमचे म्युनिसिपल प्रेसिडेंट आनी हांव प्रेस येता भितर विशय वेगळा पूण आयज आनी पयलीं बी आमी मेळ्ळे आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की हो प्लॅन इन्क्लुझिव्ह प्लॅन आसतलो हे जे कोण दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता तेजेर हांव वेगळे उलयता पूण पेडणेचे सगळे पंच सरपंच बी सगळे आयले आमचे बाब आमदार प्रवीण आर्लेकर आयला आनी ताका आश्वासन दिला जो पर्यंत हो प्लॅन सगळ्या लोकां कडेन पावना जो पर्यंत तेंचे सजेशन येना जो पर्यंत तेंचे मनान कितें आहा प्रत्येक पंच प्रत्येक सरपंच प्रत्येक डेप्युटी सरपंच प्रत्येक जिल्हा मेंबर आमचे आमदार यांचे कडेन परत एकदा मिटींग जातली जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन सजेशन आमचे कडेन येतले जे म्युनिसिपॅलिटीचे विशय आसा जे पंचायती विशय तेंचे कडेन तांकां आमी आतां एडिशनल स्टाफ आमी थंय दवरतले म्हणजे कन्सल्टंटच्या माध्यमांतल्यान जेणी प्लॅन तयार केला ते प्लॅनच्या माध्यमांतल्यान ते तांकां आमच्या लोकांक स्थानीक लोकांक एक्सप्लेन करतले त्याच बरोबर वेळ तुमी मुद्दतचे जे उलयले तांकां कांय घाईना पयले सगळे ऑब्जेक्शन सजेशन येवन दी हांवें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी आश्वासन ह्या तरेचें दिल्लें आसा की ह्या प्लॅन जेन्ना फायनल जातलो प्रत्येक पेडणेच्या मनशान म्हणूंक जाय प्रत्येक पेडणेची आमची महिला आमची भयण हांगा आयल्या मेंबर्स आहा आमचे भाव आसा तेणी म्हणूंक जाय की पयली फावट पेडणेचो प्लॅन हो सामान्य मनशाचो प्लॅन आहा आमच्या सगळ्या लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा ह्या तरेचो तो प्लॅन जातलो काही लोक जे दिशाभूल करता तेजेर आमी उलया सेपरेटली पूण प्रवीणाक हांवें ऑलरेडी शब्द दिल्लो आसा जो पर्यंत आमचे ऑब्जेक्शन सजेशन आमकां जे आमी स्क्रुटनायज करिना आनी जो पर्यंत ऑब्जेक्शन सजेशन स्क्रुटनायज करून परत एकदा आमची हांगा चर्चा जातली परत एकदा तांकां विज्युअल प्रेझेंटेशन दिले वयतले तेजे नंतरूच तो प्लॅन फुडें वयतलो तो पर्यंत फुडें व्हरपाचो प्रश्नच ना कारण आमकां सगळ्या लोकांक बरोबर व्हरपाक जाय आनी आमी ऑलरेडी तेन्ना बी ठरयल्ले आमचे पंच सरपंचान सांगले की तेन्ना तेंचो आतां धारगळाचे एक पंच मेंबरान सांगले आमची थोडी घरां आसा ती घरां बी इन्क्लूड करपाक जाय म्हणून आमी सांगले की सर तुमी मुद्दम ते सजेशन ऑब्जेक्शन दियात म्हणजे आमकां ते खंय करपाक आमकां संदी गावतली कोणाचे तोळशेचे आमचे सरपंचान सांगले हायवेचे देगेक बी डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आहा ते दाखोवंक ना म्हणून हे सगळे विशय तेंचे जे आहात ते जे काही ऑब्जेक्शन सजेशन जे दितले प्रत्येक पंचायत वायज तांकां प्रेझेंटेशन दिले वयतले म्हणजे आमी योग्य तरेन आमी लोकांक इन्क्लूड करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतो थँक्यू मुदत काय आहे त्याची केव्हापर्यंत घर मला काही नाही त्यांचा मी ऑलरेडी शब्द दिलेला आहे जोपर्यंत त्यांच्याकडे प्रेझेंटेशन होत नाही त्यांचे सगळे विषय मी सोडत नाही तोपर्यंत मी काय करणार नाही ऑलरेडी दिले बरं थँक्यू